सांखळे शहरातल्या मुखेल रस्त्याचेर पावसाच्या उदका खातीर दवरिल्ल्या खळयांनी लोक तशेंच इमारतींतल्यान उदकान भरशिल्ले हळशीक उदक आनी विखारी पदार्थ व्हड प्रमाणात सोडटात हे नदरेक आयला। सांखळेन व्हडली उदकाची पायपलायन घालपा खातीर जेन्ना ह्यो खळी उगडल्यो तेन्ना हो प्रकल्प नदरेक आयलो। हाची गंभीर दखल घेवन सांखळे पालिकेन निवासी इमारती खातीर STP प्रकल्प सक्तीचे करपाचो निर्णय घेतला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज आम्ही PWD तर्फे आमचे हॉनरेबल सीएमाचे इनिशिएटिव्हचे अमृत वाहिनी म्हणून न्यू पाईप इन्स्टॉलेशन उदका खातीर घालपाचे जो मिशन आसा ताच्या खातीर आयली। आमचे आगार सर भरपूर एक्टीव आसा आनी तांच्या आमी सीएमाच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे लोकांक कसलोच त्रास जायनासतना रस्ते फोडिनासतना पायपलायन घालच्यो म्हणून जाता तितलो प्रयत्न करपा खातीर ते आपली फूल टीम घेवन आयिल्ले आसा। तुमी पळयता आसतले आमचो जो शिवाजी चौक आसा तो वयर पर्यंत हॉस्पिटला पर्यंत आता पायपलायन घालतना सुद्दां तांच्यानी खूब काळजी घेतल्या की कोणाकूच मदीं वाटेर फोडचें न्हू। पण आयज जेन्ना तिजी सायडीक जी ड्रेनेज लायन आसा पळय जी फक्त पावसाच्या उदका खातीर आसा तांच्यांनी चिंतलें की रोड कट करनासतना त्या ड्रेनेजांतसूनच हे डक्ट जे आसता भितरसून ही आमची उदकाच्यो पायपलायन घालच्यो म्हणून। पण पळोवपाक आयज जेंच्यानी 2-3 फातरी काडल्यो अशें पळोवपाक गेलें की वयर हॉस्पिटल ते सकयल आमचे BJP ऑफिस पर्यंत जे उदकाच्या पावसाच्या पाण्या खातीर ड्रेनेज सिस्टम आसा पळय तितून अक्षरशः लोकांनी सगळ्यो ज्यो न्यू अपकमिंग बिल्डिंग्स येयला तांच्यांनी आपले सिवरेज वॉटर सोडलेले आसा आनी लागीं 1 मीटर खड्डो हो सिवरेज उदकान अक्षरशः तुडुंब भरलेले आसा। हातूंत रोगराई बीन पसरतली आनी भरपूर फुडें त्रास जातले। आमी जो हालींच आमच्या ऑर्डिनरी मिटिंगेक एक ठराव घेतला सगळ्या नवीन येणाऱ्या प्रोजेक्टांक STP कंपल्सरी जाय ताच्या फाटल्यान रिजन आसा ते हे मेन रिजन आसा। आमच्या हॉनरेबल सीएमान मेन आमचे सुपाची पूण ते हे आमचो जो दत्तवाडी आसा ते रोड वायडनिंगाचो विशय घेतला। रोड वायडनिंगाचे विशय जर सगळ्यांनी रस्त्यावर येयल्ल्या घरांनी जर आपली अर्द मिटरूच जागा दिवन आमकां NOCs दिलो जाल्यार सीएमाचें जें विजन आसा पुराय सांखळी ही STP प्लांटाच्या अंडर कवर करपाची, कारण ती आमची नीड आसा काळाची आनी ह्यो ज्यो परत फोडाफोडी जाता त्यो कायमच्यो बंद जातल्यो त्याच्या खातीर तांच्यांनी जो उलो मारलेलो आसा हांव सगळीं जी हांगासली घरां आसा तांच्या कडेन एक रिक्वेस्ट करता मोठ्या मनान तांच्यांनी आमच्या खातीर NOC दिवच्यो। तशेंच जे आमचे अपकमिंग बिल्डर्स आसा तांच्यांनी सुद्दां ह्यो इनिशिएटिव्ह आमकां हेल्प करच्यो जेणे करून हे जे प्रॉब्लेम्स आसा पळय STP वॉटर सिवरेज प्रॉब्लेम आसा जे उदकाचे जे आमचे सॉल्व जातले आनी हे जर पुराय सांखळी जर कंप्लीट आमची STP प्लांटा खातीर हेल्प केली जाल्यार जो आमी पॉयंट घातला की अपकमिंग बिल्डिंगी खातीर सिवरेज कंपल्सरी तो आमी रिवर्स बॅक करतली, तो आमी कॉज मागीर काडून उडयतली। पण आमी जे स्ट्रिक्ट जे घेतला पळय STP जाय किंवा रोड वायडनिंगचो विशय ब्युटिफिकेशन जो घेतला ताचो मेन कारण आसा हे सिवरेज आनी फुडें आमची सांखळी खूब डेवलप जायत चल्लेली आसा। अशे अपकमिंग बिल्डर्स खूब येतले, फ्लॅट्सूय खूब येतले आनी फुडें आमकां ही रोगराई पसरपाची सिवरेजीचो प्लांट जर आमी वेवस्थीत ट्रिटमेंट करूं ना जाल्यार ही जी आयज आमी दिसता 1 मीटर गटरां भरलेली आसा ते फुडें आमचे कंटिन्यू जातले। सो लोकां लागीं मागता सगळ्यांनी जे आमचे नवीन प्रकल्प आसा ते आमी जी म्युनिसिपालिटी बसल्या ती लोकांक त्रास करूंक दी तो लोकांचे बऱ्याच खातीर जर कोणाक मातशी कळ सोसून जर फुडें जर येणाऱ्या जनरेशनाचें बरें जाता जाल्यार तेंच्यांनी प्लीज आमकां कॉपरेट करचें।